beloved brothers and sisters, on the third day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, Rise with Renewed Vision. Today, we pray specially for the youth and the unemployed. Once, a young man approached Father Agnil and shared the story of his troubled life. Sensing the depth of his despair, he encouraged the young man to speak about his fears and struggles. Father Agnil guided him and helped calm his troubled heart and mind. The youth have many aspirations. They have many dreams and ambitions for their future. Often, for various reasons, these dreams and ambitions are not realized. Many educated people remain unemployed and experience despair. In such situations, some youth take wrong paths. In such times, may our youth not despair but move forward with hope, trusting in God. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाक आमचो विषय आसा उजवाडान जिवंक आनी निराशीपणाक फुडो करूंक पोरवाशान जिविताची यात्रा करूया. मानवूत आग्ने ह्या पिलारच्या कॉन्व्हेंटान आसतना एक तरणाटो ताका भेटूक आयलो आनी आपल्या जिवितान कितें घडटालें तें सांगूंक लागलो. त्या वेळार ह्या भाग्यवंत पाद्रीन त्या तरणाट्याक गोठाय दिवन सगल्यो अडचण्यो उक्त्यो करूंक लायल्यो. ताका सोजमायलो आनी ताका गोठाय दिवन ताचे काळीज मन शांत केले. तरणाट्याची आपल्या फुडाराविशीं जायतीं स्वप्नां आनी आवडे आसतात. जायते पावटी कांय कारणाक लागून ते आवडे आनी स्वप्नां साकार जावंक पावनात. जायतीं जाणां नोकरी मेळना जावन निराशीपण भोगतात. असल्या परिस्थितींनी कांय जाण वायट पावलां मारतात. असल्या वेळार तरणाट्यांनी निराशी जायना जावन पोतेंच जाल्यार तांणी देवाचेर पातळून आपले परिस्थितीक पोरवाशान फुडो करून तांचे पासत मागुया.
सो येवकार ह्या मिसाची इंतेसावा बरी भलायकी मागता आना जोकिना पेरेरा नावेली थावन देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता चुवाव आनी लुड्डीन वाज आंबोरा थावन फामिलीक बरी भलायकी मागता आंतोनियो जुजे रिबेलो चिंचिनी थावन बरी भलायकी वावरांत एस आनी जिवितांत देवाचो आलाशिरो फावो जावंक मागता स्विझल गॉन्साल्वीस आगासाई थावन बरी भलायकी मागता लॉरेन्सिना रॉड्रिगीस कोर्ताली थावन दिनवासनेचे मीस भेटयता सँडी रापोझो सेंटाक्रूज थावन कोर्ट केस चलता तिचो न्याय फावो जावंक आनी गोराब्यांत भलायकी आनी आशिर्वाद फावो जावंक मागता मिंगेल वाज कोर्ताली थावन देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता बेंजामिन ब्लायथ एन लिनेट डिसोजा आरपोरा थावन फ्लॉसी फेर्नांदीस काळजाच्या दुयेंसाची पेकोवणी दिवन बरी भलायकी मागता जोकिना लैतांव बेनावली थावन मेलिसा फेर्नांदीस हिचें काजार बरे भाशेन जावंक मागता ताची आवय गोवा वेल्या थावन सिडनी किटेरियो फेर्नांदीस हाका नोकरी फावो जावन मनाची शांती मेळोवंक मागता मारिया जुजेफा फेर्नांदीस कोर्ताली थावन बरी भलायकी मागता क्लिफर्ड फेर्नांदीस कोर्ताली थावन कामिलो दुरादो बरी भलायकी मागता क्रिस्लोगो दुरादो सेरावली थावन आपल्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता फातिमा फेर्नांदीस दोना पावला थावन दिनवासनेचे मीस भेटयता मिनिनो नोरोना फातोड्डा थावन बरी भलायकी आनी वावरांत येस फावो जावंक मागता जॉयड अँथनी कार्वालो आगासाई थावन देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता फ्रिडा आनी सालोनी वाज आगासाई थावन देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता आदोजिंदा लोबो कलांगूट टावन ह्या मिसांत रायतूरचे सेमिनारिस्ट तांचे रेतूर फादर दोनाथ रॉड्रिगीस आनी हेर पाद्री सांगाता भाग घेतात तांच्या इंतेसावा पासत आमी मागुया सोगलीं उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबी आसूं मोगाल बाबा भयणीनो मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयज केरीत भाशेन तरणाट्या आनी नोकरी सोदतल्या पासत आमी मागता आयचो विशय उजवाडान जियेवूंक आनी निराशीपणाक फुडो करूंक
बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. तरणाटे पिरायेर जायती उर्बा आसता. तरणाट्याची आपल्या फुडारा विशीं जायतीं सपनां आनी आवडे आसतात. जायते पावटी कांय कारणाक लागून ते आवडे आनी सपनां साकार जावंक पावनात. जायतीं जाणां नोकरी मेळना जावन निराशीपण भोगतात. असले परिस्थितींनी कांय जाणां वायट पावल मारतात. असल्या वेळार तरणाट्यांनी निराशी जायना जावंक परतेंच जाल्यार तांणी देवाचेर पातयेवन आपले परिस्थितीक बोरवाशान फुडो करूंक ह्या मिसांत आमी तांचे पासत मागुया. मोगळ भावां भयणीनो, निराशीपणांक सांपडलेल्या आमच्या भावां भयणांक आमच्या काळजांत दवरून पिडींत असोगतायेंत अडचणींक गरजेंक सांपडलेल्या आमच्या भावां भयणांचो उगडास करून ह्या मिसाचे सुरवातेकूच तांकां देवाच्या हातांत घालुया आनी ही आमची मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व पोतविधार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोतविधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमया काकलूत कर. ओगेपणान आमच्यो दरेकल्याच्यो गरजो आमची खासगी इंतेसावा देवा मुखार दवरुया. आपले खातीर मागून आमच्या लागीं मागलां ते आमच्या भावां भयणांचो उगडास करून तांकांय देवाच्या हातांत घालुया. प्रार्थुया. बापा, सर्व देण्यांच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणव. तुजे मिटमेर नासलेल्या बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे सोक्तीन तुजो मोग करूंक आमच्या तरणाट्यांक शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. जोशुएच्या पुस्तका वेले वाचप. बोलिश्ट आनी थीर गोड जा, कित्याक पुर्वजांक बासायलोले पोरमोणे हांवें दिवचो आसा त्या देशाचो अधिकार तूं हे पोरचेक दितलोय. फकत बोलिश्ट आनी थीर गोड जा आनी म्हज्या चाकरा मोइजेसान तुका दिल्ली सोमूर्त सांबाळ. तिचे आड वचूं नाका आनी तेन्नाच वेता थंय तूं जोयतिवोन जातलोय. सुमूर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंटाचेर आसूं. सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात तिचेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजी कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें. बोलिश्ट आनी थीर गोट रावंक हांवें तुका सांगूंक ना.
भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें सोबें आसा. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. म्हणुया, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हजें खोडप, तूं एकलोच म्हजो तारूक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका थीर गोट करताय. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव. म्हज्या आत्म्या, तूं एकलोच म्हजो सदां भरवंसो आनी विस्वास. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण. तो एकलोच म्हजें खोडप. देवाक हांव शेरोणा येता. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयोन. घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजांत. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Tramo Deu, Torsim Deu, Deva Tuja Sorvespor तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, कोणाच्यानूच दोगा दोनयाची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक चलतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतरोला वेल्यार सुकण्यांचेर नदर मारात. तीं वोपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक आतभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाक जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कुश्ट करिनात, सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सालामांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाच्यान तांतल्या एकल्याय सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात. तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या वोन कितलो ओदीक तुमकां तो न्हेटोवचो ना. म्हणटोच आमी कितें खातोल्या, कितें पियेतोल्या,
वो कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून उस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्याची वासपूस करतात ऑन बावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तो जाणूच. पयली सुवातेक देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोडूंक वावरात. हेर सगलें तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी आमची यात्रा करता आसतना सगळीं आमचें जिवीत आमी सोबीत, ऑर्ता बरीत आनी खुशाल बरीत करूंक आमी आवडेता. जायतो वावर करतात आमचें जिवीत खुशालकायेन भरूंक. सगळे आमच्या जिवितान जायत कडेन जाणटीं, वाडलेलीं, तरणाटीं, भुरगीं आमच्या जिवितान आमी सपनां सपनेतात. जिवितान हावेस बाळगितात आनी कांय आमकां शेवट आसतात. वी हॅव गॉट ड्रीम्स, एम्बिशन्स अँड गोल्स टू बी अचीव्ड. आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमी जीं सपनां सपनेतात, हावेस बाळगितात आनी घडये शेवट आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात, ते जायते फावटी साकार जातात. आनी जेन्ना आमकां जायते भाशेन वस्तू घडटात, आमी जें येवजिल्लें आसा तें आमच्या जिवितान घडटा तेन्ना आमकां सगल्यांक खुशालकाय भोगता. पूण कांय फावटी आमच्या जिवितान आमी सपनां सपनेतात तीं सपनांच उरतात. कांय फावटी आमी कितें येवजितात तें आमकां जाय ते भाशेन घडना आनी असल्या वेळार आमी निराशीपणाक, दुखाक, कश्टाक सांपडटात. आयचो विशय आमकां उगडास करता. अदीक करून तरणाट्यांक आमचें जिवीत उजवाडावून आमी निराशीपणाक फुडो करून बोरवशान आमची वाट चलूंक आमकां आपयल्यात. बाबा भयणीनो, जेन्ना अदीक करून आमच्या जिवितान कश्ट येतात, त्रास येतात, दूख येता आनी निराशीपण पर्यंत येता तेन्ना ताका आमी कसो फुडो करचो काय? एका दिसाकूय एक तरणाटो चेडो सुमार 21-22 वर्सांचो इंजिनियरींग करतालो. एक सपन आसलें आपूण एक व्हडलो इंजिनियर जातलो. हें सपन घेवन बाबडो सगलो पोट तिडकीन विथ ग्रेट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ही वॉज स्टडींग एंड प्रिपेरिंग टू अचीव हीज ड्रीम. भाव भयणीनो, हें करता आसतनाकूय हो तरणाटो चेडो एडवर्ड एका दिसाक जेन्ना कॉलेजीक वेता आसतना मोदेकातूचकूय ताका उपसुयेक जाता, एक्सिडंट जाता. आनी एक्सिडंट जावन तो हॉस्पिटलांत पावता. ताचो एक पांयो जायते कडेन ताका फ्रॅक्चर जाल्ले आसले. इंग्लिशींतल्यान आमी म्हणटले हांव ही हॅड मल्टिपल फ्रॅक्चर्स. आनी असल्या वेळार जेन्ना ताच्यान चलून भोंवंक जायनासलें, खाटीचेरूच आसतालो जायतो काळ, बाबा भयणीनो, हो चेडो खाटीचेर उरलो. आपणाचें एके भाशेन सपन काबार जालें हें चिंतून निराशीपणाक सांपडूंक लागलो. हॉस्पिटलांत इलाज घेता आसतना एकाकूय पाद्रीन थंयचो जो भेटेक आयिल्लो ताणेंकूय पडयलें. हो तरणाटो चेडो निराशीपणाक सांपडटा. ही वॉज गोईंग इन टू डिप्रेशन. कित्याक कितें करचें, आपूण सगल्या वेळार खाटीचेर आसा, आपणाच्यान फुडाराक चलूंक जातलें उना हें चिंतून बाबडोकूय खूब निराशी जाल्लो आसलो. तेन्ना पाद्रीकूय ताका एक बूत दिता, ताका एडवायस दिता. ताका खंय सांगता, हे हॉस्पिटलांत तुजे भाशेन जायते जाण जखमी जावन गेल्ले, अशेंच निराशीपणाक सांपडलेले. आतां तांतले थोडे बरे जाल्यार थोडे घरा लागीं इलाज घेतात. आनी तो खंय ताका एक व्हडलें लिस्ट दिता. जे तरणाटी आसलीं तांचे खंय जे जखमी जाल्ले आसले, जे थोडे बरे जाल्यार थोडे घडी घरा लागीं इलाज घेतात, तांची खंय तो ताका सगळे कॉन्टेक्ट दिता. ताका सांगता,
तूं हाका सगल्यांक तुजो टायम पास करचे खातीर हे सगल्यांक बरय चिटी बरय ताचे कडल्यान घडये तुका कितेंय बूत मेळत तुका घडये कितेंय घोटाय मेळत ताचे कडल्यान तुका जबाब येता तेन्ना भाव बरें न्हू ह्या पाद्रीची बूत घेवन हो तरणाटो चेडो आपणाचो वेळ एके भाशेन पासार करचे खातीर हांकां सगल्यांक जीं नांवां दिल्लीं जे कॉन्टेक्ट दिल्ले तांकां खंय मॅसेजी धाडटा आपणाचें दूख परगट्टा आनी तातले जायते जाण ताका परतून जबाब दितात ही गेट्स रिप्लाय पूण चडशे रिप्लाय आसले सदांचे आमी तुजे खातीर मागतात भियेनाका देव तुका आदार करतलो दुसरे जाण खंय ताका बूत दिताले भोंगो तुजे चुरचुरे तुजे तिसरे खंय ताका सांगताले आमी तुजे बराबर आसात भाव भयण न्हू अशे खंय जायते जबाब ताका दिले तातलो एकूय जबाब ताका एके भाशेन ताच्या खाडसाक लागलो ना पूण एका तरणाट्यान खंय ताका जबाब धाडलो तो वाचून तो एके भाशेन आपणाचें जिवीत फुडाराक एका नव्या उजवाडान एका नव्या भरवशान जियोंक लागलो आनी कितें हे तरणाट्यान बरयल्लें ताणें खंय बरयल्लें म्हाका जिविताचीं 20 वर्सां आसात फाटलीं जायतीं वर्सां हांवें खूब कश्ट सोंसल्यात पूण ह्या जिवितांत कश्ट सोंसता आसतना हांव सदांच देवाक वाखाणटां कित्याक देव म्हाका हे कश्ट फुडें व्हरूंक सदांच आदार करता आनी मागीर खंय ताणें ही निमणी ओड बरयल्ली आय स्पेशली थँक गॉड फॉर दीस डे that I could write this letter to you holding the pen in my hand, in my mouth. I especially thank God for this day that I could write this letter to you holding the pen in my mouth. अदीक करून आयच्या दिसाक हांव देवाक दिन वाचतां कित्याक देवान म्हाका किरीत भाशेन खुरपा दिल्या ही चीट तुका बरोवंक पेन म्हज्या तोंडान धरून भाव भयण न्हू ह्या तरणाट्याक खंय सगळें हें समजोंक ना आमकांय कडेन समजोंक ना आनी मागीर खंय ताणें बरयल्लें हातूंत एक एनवलपान जो फोटो आसा तो पळय जेन्ना खंय फोटो काडलो तेन्ना हे चेड्याक दोनूय हात नासले आनी दोनूय पांयय नासले पांय नासले हात नासले हाका लागून ताणें ही ताका चीट बरयल्ली पेन आपणाच्या तोंडांत धरून भाव भयण न्हू हो तरणाटो चेडो हें वाचता देवाक दिन वाचता आनी देवाकूय अशें मागणें करता गॉड आय थँक यू यू हॅव गिवन मी 2 hands which are normal you have given me 1 leg which is still good and one of my leg is wounded. आनी मागीर तो आपणाच्या जिविताचेर ही खबर बरोवन अशें म्हणटा दिस यंगस्टर गिव मी इन्स्पिरेशन टू लीव लायफ cheerfully, thankfully and above all gracefully. ह्या तरणाट्या चेड्यान म्हाका किरीत आदार दिलो म्हजें जिवीत जरी हांव निराशी जाल्लो आनी म्हाका किरीत उजवाड दिलो म्हजें जिवीत खुशालकायेन खुरपेन आनी देवाक दिन वाचून सारूंक बाबा भयण न्हू सगळ्यांचे आमच्या जिवितांत कश्ट येतात पूण हे भाशेन आमी तर आमचें जिवीत उजवाडीत करून दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड हाडून अदीक करून निराशीपणाक सांपडलेल्याक आमी आदार करतले जाल्यार आमकां किरीत गरज आसा देवाच्या उतराचो उजवाड घेवंक आयची वाचपां आमी चितान आयकल्यान जाल्यार आमकां तातूंत पयले सुवातेर शुभ वर्तमानांतल्यान ही उतरां मेळटात देवाचें राज पयलें सोदात हेर सगळें तुमकां मेळटलें सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड द रेस्ट वील बी गिवन टू यू भाव भयण न्हू ह्या संवसारांत हांव आनी तुमी घडये ह्या संवसारांत जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू सोदतात पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत सोबीत आमकां हो संदेश मेळ्ळा देवाचें राज सोदात देवाक जायते भाशेन जियोंक वावरात कित्याक होच देव तुमी ह्या देवाक मानतात तशें जिवीत जियेतात तेन्ना तो देव तुमकां किरीत खुशालकायेन भरता निराशीपणाच्या वेळार बरवसो दिता
कोश्टाच्या वेळार आपणाचें बोड फावो करता. कित्याक भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते भाशेन देव जर सुकण्याची ह्या सृश्टीची तर इतली जतनाय घेता, सुकण्याक राखता, सांबाळटा, फुलां नेटयता, जाल्यार ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां एके भाशेन जेजूच सांगता, हें तर देव सृश्टीच्या दुसऱ्या रोसना सोबें कोत्ता जाल्यार मनशाक जाका देवान आपणाच्या सारक्याचो, आपणाच्या रुपाचो रचला, त्या मनशाचो तो कितलो काळजी घेवचो ना. बाबा भयणीनो, तर आमी हे देवाचें उतर आमकां किरीत भाशेन उगडास करता. पयले सुवातेर देवाच्या राजाचेर, सर्गीच्या जिविताचेर नदर धरून, दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत देवाचेर खोल विस्वास घालून आमी जियोंक. म्हजो देव म्हाका सोडचो ना, म्हजो देव म्हाका सांडचो ना, तर दर मिसाची भेट म्हाका तुका किरीत संदी. हो असलो विस्वास आमच्या देवाचेर आमी अदीक मजबूत करूंक. जाल्यार हो विस्वास जेन्ना आमी मजबूत करतात, तिसरो पावंडो आमच्या जिवितान घडटले. आमचे दोळे आमी सर्गीच्या राज्याचेर दवरतात, दुसरे सुवातेर देवाचेर विस्वास थिरायतात, तेन्ना तिसरो पावंडो घडटा. आमी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे, देवाचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जियेतात. आयचे पयल्या वाचपान जोशुएच्या पुस्तकांतल्यान आमकां किरीत संदेश मेळ्ळा. मोइजेसा फाटल्यान देवान जोशुआक वेंचून काडलो इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावन, आनी देव ताका आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान ताका किरीत संदेश दिवन म्हणटा, तूं देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चल. तूं देवाक जाय ते भाशेन चलता तेन्ना सदांच तुका देव राखतलो, सांबाळटलो, देव तुजे सवें सदांच आसतलो. बाबा भयणीनो, तर आमी जेन्ना आमी आमचें जिवीत सर्गीच्या राज्याचेर दवरतात, आमी किरीत भाशेन देवाचेर विस्वास थिरायतात, तेन्ना देवाच्या आज्ञा प्रमाणे हांव आनी तुमी जियोंक पावतात. मान्यवूत आग्नेल, जाची हे दिसांनी आमी किरीत भाशेन आमी ही नोवेनां कोत्तात तेन्ना हे मान्यवूत आग्नेलान आपणाच्या जिवितान अदीक करून तरणाटो सवें किरीत हुस्को दाखयलो. जायते घडये आमकां उदाहरणां मेळटात, पूण किरीत भाशेन एक उदाहरण ताच्या जिवितांतलें आमकां मेळटा. तो खंय एक सुवातेर वावर करता आसतना एक तरणाटो चेडो खंय ताणें खंय पडयलो, बरो शिंकतालो. मदेकातूच खंय ताणें आपणाचें इस्कॉल सोडलें आनी इस्कॉल सोडून तो घरा लागीं आसलो. आनी मान्यवूत आग्नेल खंय चिंता, तो खंय ताका कोणेंच सांगूंक ना. ह्या तरणाट्या विशीं ताका जेन्ना कळ्ळें, तो खंय ताचे शीं गेलो, ताची वासपूस केली. वासपूस कोत्ता तेन्ना खंय ताका कळून आयलें, ह्या तरणाट्यान इस्कॉल सोडला, कित्याक इस्कॉलांतलीं पुस्तकां घेवपाक पयशे नासले. दर दिसा फावो तें जेवण जेवंक ताचे लागीं ताच्या आवय बापाय लागीं घोडो नासलें. देखून हो खंय तरणाटो चिंततालो इस्कॉल बंद करून काम करपाक. तेन्ना मान्यवूत आग्नेलान किरीत भाशेन आपणें दुसऱ्या लागीं भीक कशी मागून, दुसऱ्या कडले आदार मागून ह्या तरणाट्याक किरीत भाशेन फुडलें शिकप करूंक ताणें आदार दिलो. आनी तोच भुरगो उपरांत अशें म्हणूंक पावलो, थ्रू फादर आग्नेल माय लायफ वॉज एनलायटन विथ एज्युकेशन. मान्यवूत आग्नेलाक लागून म्हजें जिवीत शिक्षणा दिशी उजवाडीत करूंक म्हाका संदी मेळ्ळी. भाव भयणीनो, आज जेन्ना आमी तरणाट्या खातीर मागतात आनी आमचेय खातीर मागतात तेन्ना पयलो संदेश आज आमकां सगल्यांक, ह्या संवसारांत आमी यात्रेकार. ही यात्रा चलता आसतना सगळीं म्हजी आनी तुमची सपनां साकार जावची नात. म्हाका जाय ते भाशेन, म्हाका तुका जाय ते भाशेन सगळें आमचें जिवीत घडये चलचें ना. जिवितान घडये जायते फावटी हांव पयलीं घडणी सांगतालो ते भाशेन मदें कोतूच आमकां कितेंय जावन आमची घडये सपनां थंयसरूच उरत. असल्या वेळार उगडास दवरचो आमी यात्रेकारां. ही यात्रा चलता आसतना कश्ट, त्रास, निराशीपण आमच्या जिविताचे भाग, पूण जिविताचो शेवट न्हय. Sufferings are a means, but they are not the end of Christian faith. उगडास दवरचो. Sufferings are the way to glory. म्हळ्यार कश्टांतल्यान आमी मोहिमेचें जिवीत सोडूंक पावतात. देखून बाबा भयणीनो, उगडास दवरचो. Every Good Friday is followed by Easter Sunday. आमी घडये निमणो शुक्रार जायतीं जाणां येतात, पूण उगडास दवरचो. निमाणो शुक्रार आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचो शेवट न्हय.
जेजून कोश्टाचेर मरणाचेर जैत व्हरून पास्काच्या आयताराक जेजू मोहिमेन पुणो जिवन जालो. देखून ही यात्रा चलता आसतना उगडास दवरचो. कोश्ट येतात, त्रास येतात, त्या जिविताचे भाग जिविताचो शेवट न्हय. तो हेचो पयलो संदेश. ह्या कोश्टाच्या वेळार उगडास दवरचो. आमी यात्रेकारां ह्या कोश्टा उदेशी आमी मोहिमेच्या जिविताक देव आमकां तयार करता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणू, ह्या संवसारांतलें आमचें पैन करता आसतना आमी देवाची आज्ञा सदांच सांबाळूंक वावरुया. जेन्ना आमी यात्रेकारां कशीं वावुरतात, मोहिमेच्या जिविताक आपणायतात, तेन्ना उगडास दवरूंक गरज आसा. ह्या संवसारांत चलता आसतना आमी एक सुरी नांव. तरणाट्यानो, केन्नाय तुमच्या जिवितांत कोश्ट येतात, त्रास येतात तेन्ना निराशी जायनाकात. कित्याक उगडास दवरचो लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो आवेसवो 37वे वडीन आमकां ही उतरां मेळ्ळ्यान. देर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देखून उगडास दवरचो. देव आमच्या सांगाताक आसा आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. कित्याक तेच जेजून आमकां मातेवाचें शुभ वर्तमान 28वो आवेसवो 20वे वडींत आमकां सांगलां, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. टील द एंड ऑफ द वर्ल्ड आय एम विथ यू. तो सदांच उगडास दवरचो. जेजू म्हज्या सांगाताक ही वाट चलता, तो म्हाका राखता, सांबाळटा, म्हाका केन्नाच एक सुरो सांडिना. तो हेचो दुसरो संदेश. जेजूच्यो आज्ञा मानून विस्वासान आमी आमचें जिवीत जिवोया. आनी निमणे सुवातेर बाबड्यानो, आमच्या जिवितांतल्यान एकामेकाचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक वावरुया. हांव तुमकां पयली घडणी सांगतालो. तो घडये हात आनी पांय नासलोलो जो तरणाटो आसा, ताच्यान व्हडले निराशी जावंक येतालो. पूण ताणें देवाचेर विस्वास तिरावून आपणाच्या एका सांगात्याक, जाचो घडये एकूच पांयो घडये फ्रॅक्चर जावन जखमी जावन तो आसलो, ताणें आपणाचें जिवीत एके भाशेन फाटीं धरून ताणें दुसऱ्याचें जिवीत उजवाडीत केलें. म्हाका आनी तुका जायत्यो संद्यो मेळटात. जायतीं आमचीं भाव भयणां निराशीपणाक सांपडलेलीं आसात. घडये आमच्या घरांतूच घडये जायतीं जाणां दूख भोगतात. आज एक सगल्यांनी प्रश्न करचो. हांव म्हज्या उतरांनी, हांव म्हज्या खोरण्यांनी, हांव म्हज्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्याचें जिवीत उजवाडीत करता वो दुसऱ्याचें जिवीत काडोकान घालता. आमेन. मोगळ भवन भयणू, उबी रावन आमच्या मोगाळ बाबाच्या हातांत सगळे आमच्या तरणाट्यांक घालुया. उदीक करून जीं कोण निराशीपणांक संपळिल्लीं आसात तांचे खातीर खेरीत भाशेन आमी मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी तरणाट्या सोवे मोगाचो संबंद सोडूंक, तांचे गूण वळखून घेवंक, तांचे कोश्ट समजूंक आनी ते निराशीपण भोगतात तेन्ना तांकां सांगात दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी तरणाट्यां खातीर नोकरी मेळपाच्यो सवलत्यो निर्माण करूंक, तांकां सगलो आदार फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या तरणाट्यांनी देवान दिलोले आपले गूण देवाचे आनी पेल्याचे सेवे खातीर वापरूंक, भोव करून फिरगोचेच्या वावरान मिसळ जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मानेवंत आग्नेल अडचणींक सांपडलेल्यांच्या आदाराक पावतालो. ताचेच मजतीन नोकरी सोदतल्यांक नोकरी, वायट रस्त्यार चलतल्या तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जाल्यार आनी निराशी जाल्ल्यांक बरवाश्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
ही आमी मागणी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोच्या भावानी भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीधार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर ओ वाखाणणेचो योजन तुका आमी समोर पिताव. आमकां फावो नासता तुवें दिलें ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartatso gut por gotuja. Sumia Jesu ami houdokata. Ani ekasit le pieta. Title pauti tu voi bovaneso. Ami tuje बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्योत बापा, फिलिप नेरी आनी सिमियाव आमच्या गवडी बापांक आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची अदीक करून आमच्या तरणाट्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोर्म दुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमेन. आमचें जिवीत आनी आमच्या तरणाट्यांक बापाच्या हातान घालून जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें बापाक भेटोवया. आमच्या बापा स्वर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवो, तुजे खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गे राज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तुजो चेत आनीक राजवत चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची देवाची शेळी आमचे जिवीत आशिर्वादांनी आनी खुशालकायेन भरता ती निराशेपणांक संपडलोल्यांक गोठाय दिता ती बोरवशान भरता ती तिचेर विस्वास दिवन तिका शेवंक आयती आसात ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजें म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू आमच्या काळजांत आयला, इल्लोसो वेळ ओगेपणान सारुया. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आर्गां दिवया, दिनवास दिवया. ताणें आमकां उगडास केला तुमच्या कश्टांनी, दुखांनी, त्रासांनी, निराशेपणांत हांव तुमचे सवे आसां. सदांकाल तुमच्या बरोबर वाट चलता. मागोया चड एकल्या पासत, अदी करून थोडनाट्या पासत, जेन्ना ते काम ना जावन तांच्या जिवितांत ते वयर पावना तेन्ना निराशी जातात. एका थोडनाट्या पासत आमच्या फामिलींतल्या, शेजाऱ्याक, वाड्यांतल्या, फिरगोज्यांतल्या पासत मागोया. तशेंच आमचे सेमिनारिस्ट आसात, जावं राशोलचे ब्रदर्स, पिलारचे हेर सेमिनारींत तांचे आकारणीचे वेळारूय तेय थोरणाटे घुस्पतात, केन्नाय निराशी जातात, सोडून वचचेशें दिसता. हे वेळार एका आमच्या ब्रदराक, सेमिनारिस्टाक, भावाक वा सिस्टरींक जी भयणी आसात तांकांय जेजूची गोठाय मागोया. हे वेळार तांणी तांच्या आपोवण्यांक गोठ रावंक आनी जेजूनूच तांकां आदार दिवंक तांची जिणेची यात्रा करूंक. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोखाळ बाबा, आमचें उपकारी मन तुजे थायन दाखोवंक आमचीं दानां आमी तुका भेटयलीं आनी तीं संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोसणाचे गोठायेन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाचे भाव भयणो, आयज आमचे मदें आसात फादर दोनाथ रॉड्रिक्स, रेयतोर राशोलच्या सेमिनारीचो, आनी तशेंच ताचे स्टाफ, सांगाती वावरतले पाद्री, आनी तशेंच आमचे ब्रदर्स सेमिनारिस्ट. तांकां येवकार दिला. सगल्यांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर दोनाथान येजमान कोण चलयलें मिसाचें, फादर आग्नेल पिनोरान देवाच्या उतराची मोडणी केली, बरी समजणी आमकां दिली, आनी सगल्यांनी तांणी आमच्या पासत मागलां आनी आमी तांच्या पासत मागोंक जाय. फादर आग्नेल थंय स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसलो सेमिनारीन, आनी जायत्या सेमिनारिस्टांक मार्गदर्शन दितालो. ताचे उद्देशीन जायते जाण बरे पाद्री जावंक पावले. ही पाद्रांची ससाय सेमिनारींत आसूंक आनी आमचे सेमिनारिस्ट आपलें वोकेशन गोट करून बरे पाद्री जावंक आमची मागणी आनी आमच्या वांगडा. गॉड ब्लेस यू फादर्स एंड सेमिनारीज. मधुर ताळ्यांनी तांणी गायन करून आमकां मिसान बरे भशेन वांटो घेवंक आदार दिलो. गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड ऑल द बेस्ट. थोड्योश्यो कळोवण्यो मुगेचे इश्टांदो, नोवेनाच्या दिसांनी कितें इंतसां पासत कोण मीस भेटोवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमी तुमची नांवां दिवचीं. कोणूय नोवेनाच्या दिसांनी आल्तारार फुलां दिवंक सोदता जाल्यार तीं आमच्या ऑफिसान तुमी दिवचीं. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आसा. और इन्फॉर्मेशन डॅस्क थंय मेळटा. आमचे पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिंगपान आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाक खुशी आसा जाल्यार तुमच्यांनी बसीस डॅस्क आसा थंय दिवचें. पाद्री सगल्या कोणें जाल्यात स्टांडो, पूण जायते गरीब फामिलींतले लोगून आयज खुशी दाखयतात. आमी तांकां जाता तो आदार दितात. आनी आयज तो जायते पाद्री जाल्यात तुमच्याच आदारान. आमचे सेमिनारींत आख्खे भारताचे भुरगे आसात. वॉल्टर सवज आसात ते एकलो पंजाबचो सुमीत, ओके पंजाबचो, आनी दुसरो झारखंडचो अमन. सो तरेतरेचे गांवचे प्रांतांचे भुरगे आसात, येतात, आपली खुशी दाखयतात. तांच्या पासून मागचें आनी घडटा जाल्यार फुलनां पाकळी तुमी तांच्या
आकारणेच्या आदाराक दिवचे. आदी फुडेंच तुमचे उपकार हांव वाटयतां. तशेंच आमचे फादर आग्नेल ऑर्फनेज आसा सकल, थंय 100 सुमार भुरगे आसात. कोणाकूय खुशी जाल्यार तांकां आदार दिवंक तुमच्यांनी तो आमच्या ऑफिसान दिवं येता. पादांचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात स्टांडो. थोडीं येतात, मागतात आनी मागले म्हणटच एक मीस भेटयतात. गरज आमकां ऑफिसान येवन तुमी सांगोंक आनी कितें बरोवन हाडल्यार अदीक बरें. तुमचें नांव, एड्रेस, फोन नंबर आमकां गरज तेन्ना आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट करतले. आनी कोणाची तर तुमकां दिसता एक बरी एक तुमकां एक उपकार मेवला तशें एक्सरे दोतोराचें कितें प्रिस्क्रिप्शन हेंय आमकां दाखयल्यार बरें जातलें. तेजेर आमी अभ्यास करता आनी ती मिलाग्र आमकां उपकारता जाल्यार आमी पळयता. तर असलें कितें आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान ना वायस पोस्टलेशन ऑफिस आसा थंय तुमी हाडून दाखोवचें. 14 नोव्हेंबराचे नायट विजील आसतली. खरीत भाशेन पादाग्नेलाक बेगीनचो सांताचो मान मेळूंक आमी खतखत्यान मागणें करतलीं. ही नायट विजील सुरू जातली 9:30 वरांचेर आनीक सोंपतली सकाळीं 5 वरांचेर. ही नायट विजील चलयतलो फादर ओनासिस डिक्रूज, फादर जोझफ फेर्नांडीस आनीक प्रेज एंड वर्शीप करूंक एक पंगड आमकां आदार दितले. उपकार मागता जातल्यांनी हे नायट विजिलांत जागरणेंत वांटो घेवंक. आमचे पिलार संस्थेचें एक मासीक मंथली फादर आग्नेल स्कॉल आनीक सातोळे वारणजे इश्ट कोंकणी भाशेन उजवाडाक येतात. ताचे जायती मिसांची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेवता. तर तुमकां खुशी जाल्यार तुमी सबस्क्रायब करचें. फकत 250 रुपया वर्साक आमच्या ऑफिसान थंय आमचे स्टाफ बसलेले आसात. ह्या वर्साक आमी एक भुरग्यांक पोयट्री कंपिटिशन दवरलां पादाग्नेलाच्या जिविता वयर. भुरग्यांनी ही पोयट्री बरोवंक जाय ऑन द लायफ ऑफ फादर आग्नेलो. बारीक खबर तुमकां आमचे बँड स्टँडर्स थंय आसा आनी फॉर्माय आसात. सगल्यांक भुरग्यांक आमी आमंत्रण करता एक पोयट्री कॉम्पिटिशनान भाग घेवंक. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलेब्रेट हें एक पुस्तक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत. मिसाचे भाग आमकां अदीक बरे भाशेन ताचेर समजोवन दिल्यात आनीक मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिता. तुमकां खुशी जाल्यार तें घेवचें. फाटल्या वर्सांनी स्टांडो तुमी पळयतात. तुमकां मिसांत वांटो घेवंक आनी बरें वातावरण रचून हाडूंक आमी जायते तुकूच घेता. हें बरें पेंडोल घातलां स्पेशल एक सोबीत. कांय जाणांनी उदार मनान आमकां आदार दिला. आमी तांचे उपकार आठयता. कोणाकूय खुशी जाल्यार आमकां फुलनां पाकळी दिवंक हो कोर्स थोडो उणो करूंक तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसान दिवं येता. आदी फुडेंच तुमचे उपकार आठयता आनी पादांचे मजतीन देवाचो उपोट आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. झाड पाल्याचीं वखदां, लक्ष्मी तारूचीं पानां आनी दुसरे वस्तू वयर स्टॉलांत मेळटात. पिडास्तांचेर मागणें हें नोयेन जातूच इगोर्जेन जातलें. आयज ब्रेस्तार लूट जाल्ली आसा. जी ह्या पयल्या मिसांत आतां वांटो घेतात तीं भायर सरसोर भायर आसा तीं मातशें रावचीं. 9-15 मिसाक आयल्यान तीं मातशें रावात. ह्या आमच्या भाव भयणीक भायर सरोन दी उपरांत तुमी भितर सरचें. पादांचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात स्टांडो. आयज स्टॅनलीसा रॉड्रिक्स मेरशेतान आमकां सांगता. काजार जातूच भुरग्याच्या देण्याक आमी आशेतालीं. म्हजें वजन सुबेज आसोन जें ऑबेसिटी म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवचें ना म्हूण दोतोरान सांगलेलें. पूण देवा लागीं मागोवन हांव प्रेग्नंट जालीं. दोतोराक मेवलीं. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पळोवन दोतोरान सांगलें घडये भुरगें एबनॉर्मल जावंक शकता ना तर भुरग्याक भायर घालूंक पडटलें. हें आयकून आमी एकदम भियेलीं. बावार्थान पिलार येवन पादांच्या तुमलाशीं दिमयेर पडोन म्हजें दूख हांवें ताका सांगलें. पादांच्या फोंडाची माती उदकान फिरोवन थंयच हांव पियेलीं. ऑफिसान वावुरतले एक सिस्टरीन म्हाका घोटाय दिली. साबार दिसांनी परतून ब्लड टेस्ट केलें. रिपोर्ट नॉर्मल आसात.
आनी भुरगें कुसव्यान बरे भाशेन वाडटा म्हूण दोतोरान सांगलें. आमी खुशाल जालीं. 5 अंगलाक आमी वांकाणलो. शेकी 9व्या म्हयन्यांत आमकां एक सोबीत बाय जल्मले. 5 अंगलाक आमी काळजांतान उपकारी आनी हो व्हडलो उपकार आमकां केलो. एक सोबीत बाय आमकां फावो केल्या म्हूण आमी देवाक दिनवासतांव आनी 5 अंगलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. तर म्हजे भाव भयणो, जे आमचे कुडींत आंगान कितें वयर सकयल जाता, दोतोर एक सांगतात, पूण आमचो वैजांचो वयर आसा देव जेजू आनी 5 अंगनेल ही देणी आमकां मागून धाडटा. तर ह्याच भावार्थान आयज आमी आयल्यांत. आमच्योय गरजो दुखी कोणती आसात, भावार्थान ह्या नोयनाच्या मागण्यान वांटो घेवया आनी आमच्या गरजां बसत मागुया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरे जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुका जाय ते माग, भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयतांव. सांताचो मान मेळूंक मागणे. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचे. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांय सरशी आमी मागतांव. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागतांव आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वपोत विधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान जियोंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. पिडेस्तांचेर मागणे इगोर्जेंत आमी भायर सरचें.